Speaker sir, Goa Land Revenue Code Bill 2025. आम्ही गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड सेक्शन 37 एका 37A इंट्रोड्यूस केले. जो वदळ तुवें जो विषय केलो पळय न्ही तो विषय तुका आमच्या 70 गेल्या उपरांत सांग्यार गेल्या उपरांत केप्या गेल्या उपरांत कळटलो स्पीकर सर. हे तर हांव म्हणटलो की 95% गोंयकार आसात आमचे गोंयकार भाव आसात. त्यांच्या खातीर ज्यांची घरात तुवें जी म्हटल्यार स्पीकर सर बस फुडें सांग प्लीज बस फुडें सांग स्पीकर सर त्यांच्यानी उलोवली. स्पीकर सर तुम्ही उलयात आयकून हांव सांगता तुम्ही सर तुम्ही उलयात स्पीकर सर वचून बसा. स्पीकर सर जालें तुम्ही उलयात हांव सांगता ताका जालें हांव उलयता पयलीं उलयात तुम्ही तेच्या उपरांत डिस्कशन करुया. उलयात स्पीकर सर उलयात स्पीकर सर तांकां उलोवन घालपाक जाय आनी मागीर उलोया आमी. स्पीकर सर वचून बसा स्पीकर सर हांव ताका सांगता तांकांय डिस्कशन करपाक जाय तांच्यानी डिस्कशन करूं नये. स्पीकर सर स्पीकर सर तुम्ही उलयात या बिलाचेर उलयात तुम्ही उलयात स्पीकर सर तुम्ही उलयात हे लोक उलोवपाचो उलयात वचून बसात. स्पीकर सर बिल आसा ताजेर बाकी बिल आसा चर्चा करपाचें आसा. स्पीकर सर तांच्यांनी उलोवनी आमकां निव्वळ म्हणल्या की तांकां कितें सांगपाक जाय पळय न्ही तुमी तेंचें सगळें आयकून घेयात. हांव सगळ्यांक सांगता सगळ्यांचें उलोवणें आयकून घेयात. काय हरकत ना बसा. स्पीकर सर तांकां आयकपाक जाय चलात आयकून घेयात तुमकां आयकपाक. स्पीकर सर चला तुमी आयकून घेयात डिस्कशन करा न्ही तुम्ही विरोध करता तुमची बाजू मांडपाक काय हरकत ना तुम्ही. स्पीकर सर आम्ही लँड रेव्हेन्यू वाले बिल पास करता आसतना बसा नाही डिस्कशन तुम्ही तुमची बाजू मांडा तुम्ही नाही. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की ताजे नंतर जसं तुम्ही उलया म्हणून सांगले. स्पीकर सर त्यांना आमचा आमदार बाहेर आलो आमचा आमदारच ह्या खातीर त्यांच्या खातीर थोडा वेळ भायर रावला ऐक तो रावला मरे ऐक तुमकां बिल डिस्कस करपाक जाय मरे ऐका बिल आयकून घेवपाचें आसा जाल्यार पयलीं आयकून घेयात. आमकां कांयच म्हणणें ना उलोवपाचें आसा तें उलयात. न्ही कित्याक तुमकां उलोवपाक आमी दिता तुमी न्ही तें आयकून तरी घ्या न्ही. न्ही मुख्यमंत्र्याचे बिलाचो कंटेंट समजून तरी घ्या न्ही तुमी. तुम्ही जर ऐकून घेवपा तयार नसा हांव कंटिन्यू करतलो. तुम्ही वचना न्ही माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा. ठीक आहे सर. येस आम्ही हे बिल मांडता असताना ऐकून घेयात बरें
माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा बिझी पुढे वरता माननीय मुख्यमंत्री पुढे वर बाजे Speaker sir, yes, I request. Speaker sir, I request to move the bill number 39 of 22. कसे करू नका सध्या तुम्हाला डिस्कशन करा अजूनही डिस्कशन करा सदस्य डिस्कशन कर स्पीकर सर त्यांचा सांग अजूनही डिस्कशन करा बरं सर डिस्कशन करा तुम्ही अजूनही डिस्कशन करत या बिलाचे माझे सरळ म्हणजे असा तुम्ही अजूनही या बिलाचे डिस्कशन अरे उलयात करा उलयात काय अर्थ का उलयात त्या बिलाचे अजूनही उलयात तुम्ही उलयात ठीक आहे सर आम्ही कोमुजातीचा डिप्लोमा बिल मानता असताना परत एकदा आम्ही सांगता आम्ही माननीय सदस्य आवाज करा सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी स्थगित करता।